कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नावेली नागमोडे वाठारात फाटली 7 वर्सां जाली सिवरेजीच्या पायपलायनीचे काम सुरू आसा। दर वर्सा ह्या सिवरेजीच्या अर्धवट कामाक लागून लोकांक बरे त्रास सोंसचे पडटा अशी कागाळ थळाव्यांची आसा। मार्च 31 मेरेन हे काम पुराय करून येरादारी खातीर हो रस्तो सुरळीत करपाचें आश्वासन संबंधीत प्राधिकरणान दिल्ले। मात सिवरेज प्लांट लागीं आसून लेगीत जर नावेलीच्या थळाव्यांक ह्या समस्येक तोंड दिवचें पडटा आसत तर हेर वाठारांतल्या लोकांचें कितें जाता आसतलें काय असोय प्रश्न ह्या वेळार सर्वेश नार्वेकरान उप्रासलो। नावेले नागमोड्या हांगा आतां 2018तल्यान आमकां हांगा सिवरेज प्रॉब्लेम आसा। पळय तूं पळयताच आसतलो आतां कितें काम करता सगळें करता तें सगळें भितर वता आनी हांव 2018सून एक्झॅक्टली सारको MD SDCSL तांकां सगळ्यांक बरयता पूण कांयच काम जायना। एवरी इयर एजन्सी येता एक फुडले वर्सा हाजे फुडले वर्सा अशें हांवें सगळ्यांक ऑफिशियली रितसर कंप्लेन केल्या पूण एवरी इयर पळय आतां फायनल पाविल्ले कडेन आसा पूण पळय आतां परतून खड्डो भितर गेल्ले कडेन आसा आनी म्हाका दिसता टाळाटळ करतात। हातून भितर खरें सिरियसली इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय। बरें थोडे आतां काल पळय नावेले कोणे फेसबुकार पोस्ट घाल्ले आसा नावेले सिवरेज सुरू जाले आनी लोकांक दिले म्हणून। आमचे पळय हांगा फोन भितर वता मडगांवां फातोर्डा सिवरेज नावेले येता आनी नावेलेचे लोकांचे सिवरेज रस्त्यार येतात। कितें चल्लां हें एक 6 वर्सां 7 वर्सां रे समजुपाक जाता 1-2 वर्सां 3 वर्सां जायत ना कामूच जालें। आनी हें पळय ऑफिशियली लेटर केलां हांवें सगळ्याक एजन्सीक मार्क केल्लें इन्क्लुडींग कलेक्टर धरून CM धरून हांवें सगळ्यांक मार्क केलां। आतां जेन्ना लेटरां जाता तेन्ना कोण येवन हांगा काम करपाक लागता ना जाल्यार कांय करना। हें पळय हें ऑफिशियल लेटर आसा। हें लेटर सगळें म्हाका 2019 कंप्लीट जातली म्हणून सांगिल्ली। आतां 19 ती 7 वर्सां जालीं 18सून करता। कितें हें फोन मारता दर वर्सा फोन भितर वतात। आता ही चालू केल्ली परतो फोन भितर गेला। हय चालू करून केल्ली ती वयर आतां पळय परतून भितर गेलो फोन कितलो भितर गेलो तो पळय। लोक पडटा हांगा येवन केन्ना लोकांक स्लीप जाता पडटा हें जाता बरें करपा तरी जाय न्ही। आतां पळय आतां 1 म्हयनो उरला आतां मे म्हयन्यान सांगतले की आमकां खणपाक मेळना पावस येतलो आमकां परमिशन मेळचो ना परतून डिसेंबराक फुडल्या अशें एवरी इयर हें चालू आसा। सो हातून थरोली इन्व्हेस्टिगेशन करून पळोवपाक जाय आनी पळोवपाचेंच पडून वचूना कामूच जायना। सिवरेज आतां म्हाका सांग मडगांव फातोर्डेचें जाता आनी नावेले येता थंयच्या लोकांचें सगळें आनी नावेलेच्या रस्त्यार येता। सो दीस इज समथींग सिरियस आनी कितले पयस आसा नावेलेचे हांगा आतां हांगच्यान सिवरेज प्लांट 700 मिटर सुद्दां ना। सो कळ्ळें पथेटीक कंडिशन। सो नोबडी इज इंट्रस्टेड कळ्ळें कितें कोणाचें सांगपाक गेलें हें हाजेर कंप्लेन केली वायटपणां जाता दे टेक इट पर्सनली पूण ही परिस्थिती सिवरेजीची हांगा।